ती आसून हांगा ती टायमार पावल ना आनी आतां भितर गेल्यार फाल्यां परिस्थिती कितें आसतली आतां एजन्सीन फायर सर्वीस हें आसा पळय फायर एमर्जन्सी सर्वीस कित्याक लागून गांवांत कितें वायट इन्सिडंट घडल्यारच न्ही कोण बांयी पडटा कोण न्हंये पडटा तो 10 मिनटां बेगीन पावल्यार तो वाचूंक शकता न्ही आतां भितर गेल्यार जायत इंटरनेट कनेक्टिविटी ना भितर Madam Bhandari has visited my office and submitted a vision mission progressive with Kanakona in respect of the reshifting of the fire station which is there, and he put up that and he requested me to look into the matters which is required to be to the interest of the people. सर आणि कोणी अशे इशू तुमकां सांगिल्लो रिगार्डिंग फायर स्टेशन ना म्हाका कोणी इश्यू सांगलो that is was ताजेर एक्शन जातलें सर फुडलें आतां प्रोसेस कितें जातलो this application will be based by so and we forwarded to the director of the fire and services and also document whatever is submitted will go. तुमचे आमी आज स्वाभिमान जागृत काणकोणकार आनी जनसेना ओरिसे डेलिगेशन आज डेप्युटी कलेक्टर मेळपा आयले तुमकां खबर आसा काणकोणा एक फायर स्टेशन आसलें फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसा खातीर तें स्टेशन सदां लोकांक इजिली मध्य भागा आसले आनी इजिली सगळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक बऱ्या पडटालें जावं ते लोलयेच्या पैंगीण खोतीगांव गांवणकरें श्रीस्थळ म्युनिसिपालिटी आगोंद खोला सेंटर प्लेसीस आसलें आनी आज तें स्टेशन आमचो डिमांड सांगून पसून तेमकां बाबा ह्या जाग्यार हालयनाकात मागीर तरी आसतना सांगुना म्हणून तेमी हें हो जागो हो स्टेशन आसा तें आतां भितर इंटरनल एरिया पळय चापोली डॅम आसा थंय व्हेल्लें आसा हांगच्यान 10 किलोमिटर पयस आमी हेंची मागणी केली एक तर जातलें लागीं हांगा दवरात नाल्यार नवी स्टेशन बांदपाक केला तेजी प्रोसेस फास्ट करून नवी इमारत बांदा म्हण बट हेमी कोणूय आमचे मनार घेतलां आतां आमी 2-3 करस्पॉंडींग केलें हांगा फॅक्टशीट घालून ऑडिट करून रियलिटी सांगून बट हेमी कोणूय आमची कदर केली ना खरें मागीर कितें हांगा शिफ्ट जाल्यार जायना थंय सिवील सप्लायान थंय दिवपा जाय गोडावन जाल्यार हांगा तेमी लागीं कितें जागो पळोवपाचो आसलो आनी नवी इमारतीचें बी मुवमेंट केलें ना प्रामुख्यान काणकोणकारांक 2 फायर स्टेशनाची गरज आसा एक न्ही 2 फायर स्टेशन कित्याक आमगे हो टोटल कोस्टल बेल्ट टुरिजमाचेर डिपेंड टुरिजमाचो आनी हांगा कितलीशीं आमची शेक्स आसात हॉटेल्स आसा रेस्टॉरंट केन्नाय आपतकालीन कितेंय घडटा फाटल्या दिसा पयलीं तुमी आगोंद तुमी शेक हावस लावन कितली जाणां जाल्यार प्रॉपर्टी लासून गेल्यो बट आमकां एक फायर स्टेशन गरज उपेग ना 2 फायर स्टेशन जाय मडगांवच्या हाडपा पडलें कुंकळच्या मडगांवच्यान हाडचें पडलें कुंकळच्यान हाडलें सावड्ड्या सगळ्या कडच्यान हाडचें पडलें म्हणजे आमचें खरें आतां आमकां खरें मागीर प्रत्येक कडेन आमकां पंप हावस आसपा जाय जे फायर स्टेशना खातीर म्हणजे कशें पैंगीण आसपा जाय लोलयां आसपा जाय खोतीगांव गांवणकरें आगोंदा श्रीस्थळ खोला आठय कडेन नाल्यार तांकां पंपा कडेन येवपा डायरेक्ट हांगा येवचें पडटा हडफोणार येवचें पडटा मागीर तो उजो लागलो पेटोवपाक परत हांगा येवपा आनी अर्दोच गेलो प्रॉब्लेम कितें जालो तुमकां थंय व्हरून दवरले प्रॉब्लेम कितें जालो आतां तुमकां प्रॉब्लेम मागीर थंय फर्स्ट मागीर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना आज मागीर एमर्जन्सी कितें जालें पैंगीण लोलयें या कोस्टल बेल्टा जावं फोन करता थंय कनेक्टिविटी ना इंटरनेट सारकी ना तो वचपा रोड सारके ना फिजिबल ना एक्सेस ना 2 गाडी मागीर क्रॉस जावंक शकनात मागीर अत्यंत मागीर कठीण रोड तो आनी त्या हितूंतल्यान तो हांगानी कसो पावतलो आतां काणकोणचे सिटीजन खंय एनओसी खातीर बाबा हांगा येताले इजिली ते बसी वयल्यान देंवन भितर वताले 1 मिनटांतल्यान आज आमगे काणकोणचो समज खंयचोच भागांतलो पैंगीण जावं लोलये खोतीगांव वन बाकीच्या आगोंद खोला म्युनिसिपालिटी भागांतलो मागीर कोण बसीन समज गुळ्यां गेलो जाल्यार ताका वचपा थंय मोटरसायकल ना रिक्षा ना गाडी ना तरी कशें वचपा थंय हांव फूल दीस थंय उडोवपाच पडटलो फाल्यां पळय ह्या स्टाफा बसून न्हू कितें समज खावपा पिवपा तांकां एक 10 किलोमिटर मागीर परत भायर येवचें पडलें मागीर हेजो विचार ह्या लोकांनी करपा जाय हांव आमदाराक सांगता तुमी ह्या लोकांनी निवडून दिला फक्त रानभाजी गांवठी भाजी आनी हे सगळें करपा न्ही हे प्रामुख्यान आमकां जे आमकां त्रासदायक आसा ते विशय सोडोवपा खातीर डेप्युटी कलेक्टर आतां सांगलें कितें तुमकां डेप्युटी कलेक्टर हांवें 2दा आनी 3दा रेस्पॉंडींग दिलें हेमकां म्हणजे ह्या डेप्युटी कलेक्टर एज अ गव्हर्नर काणकोणचे ह्या लोकांनी अभ्यास करपा जाय समज तुका सांगलें की तूं डिपार्टमेंटा आपोवन हाड त्यांची प्रॉब्लेम सॉल्व विचारून घे बाबा अशें आसा तुमकां कशें कितें विचारपा जाय बाबा तुमकां हांगा रावन तुमकां इजिली सर्वीस करपाक मेळटली बरी दिवपाक मेळटली काय थंय गेल्यार कांय विचारप बी ना सडनली तडफातडपी मागीर आमची सिटीजनाक कदरच ना चवथी बोवाळ तरी आसा काणकोणचे विशय म्हण ते आपले ते घरांतलें काम साडी दवरून पसून ह्या काणकोणच्या विशयाला झगडपा येतात आमकां कळटा आनी आमच्या आमदाराक कित्याक कळना आनी प्रशासनाक कित्याक कळना फायर ब्रिगेड हांव सांगूंक सोदता म्हणल्यार बांदेकरान त्या टायमाचेर दुसऱ्या कडेन जागो घेवन दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो तो घेवन ताणें ताका इतले वर्सां ताणें लोकांक ती सेवा दिली आतां ती लोकांक सेवा मेळटा आज आमी 25 वर्सां जालें स्वता जागो घेवपाक शकना फायर ब्रिगेडान आतां जागो घेतले जाल्यार पसून ताका एक्वायर केला ताका पयशे भरूंक शकना सरकार बाकी मोठमोठे कामां इफी आनी गोबर माती करपाक भायर पूर मारपाक मंत्र्यालो भरपूर खर्च करतात पण ह्या कामाक लाडू वाडपाक कितलेशे लाखांनी खर्च कोट्यांनी खर्च कोट्यांनी असले हायमास घालपाक कितल्यांनी खर्च अशे तरेन खर्च करतात कॅमेरा बसपाक आनी कितले खर्च करतात पूण काणकोणचो खरो डेव्हलपमेंटा खातीर कांय दिसना कारण ही फायर ब्रिगेड ही काणकोणा आसा ती हे रानां 2 गाडी सुटना ती रानां व्हरून सोडला
आनी जागा आमकां विचारा पब्लीक आमी दाखयता ओल्ड हॉस्पिटला कडेन जागा जो फाटल्यान जो हॉस्पिटल आहा ते रिनोवेट केल्ले आहा तो जागा आहा देवाबागां जागा आसा तुम्ही सोदून काडा जागो आनी तुमी रानां दवरतात म्हळ्यार लोकांक ही शिक्षा काय कितें हे वेपारांक आनी लोकांक घरकारांक जावं कोणी कितें बुडटा आतां तांकां ही शिक्षा दिवपा खातीर केलां काय कितें आनी हे निवडून हाडटकर शिक्षे खातीर केलां कितें सरकार चलता म्हणटा कितें सरकार चलता बरें चलता जाल्यार हे लोकांक अशें त्रास जाता लोकांक आनी ह्या खातीर ताणें बेगीन करचें नाल्यार आमकां खंयचीय तयार आमगे आसा उपोशण आमकां तयार आसा खंयची तयार आमची आसा की हो फायर ब्रिगेड थंयचे हाडून खंय तरी बाजारांत लागीं घालची लोकांक त्रास दिवपा खातीर केला हे म्हाका दिसता फायर स्टेशन जमीन घेतला पळय ती आतां कितले वर्सां जाली सुमार जमीन घेतल्या जाणून एक्वायर केल्यार 3 वर्सां जाली इजोर फर्नांडीस आसताना एक्वायर केलें म्हाका खबर आसा त्या नंतर पयशे भरपा अजून पयशे भरले ना पयशे भरून तें काम टेंडर करून स्टार्ट जावपा केलें हे आनी 10 वर्सां जातलीं ताजे पयलीं खंय तरी एक 10 वर्सां ताणें 25 वर्सां खातीर करून दवरलें बांदेकरान तुमी 10 वर्सां खातीर पण कितें करून दवर आमदार आसतना 10 वर्सां खातीर फेसिलिटी हांगा खंय तरी आसा ना अशें ना तुम्ही अकस्मात आयली न्ही हें न्ही तें अकस्मात कितें घडलें बॉम्ब ब्लास्टान पडली फायर ब्रिगेड बिल्डींग न्ही ती तुमकां जेन्ना कळयलें तेन्ना खंय तरी कळना न्ही अशें म्हाका दिसता सध्या आमदार आणि सभापती सांगता की 2027 म्हळ्यार खंय वेल डेव्हलप जातलें काणकोण म्हणटा आणि ही परिस्थिती कशी ना डेव्हलपमेंट अशें कितें अडेच वर्सां पयलीं डेव्हलप अडेच वर्सां पयलीं रानबाजी गांवांत लोकांक दाखयताले आनी दाखयताले बरें आरोग्य बरें ती डेव्हलप तागे हिशपान तरी आमगे हिशपान ते डेव्हलप न्ही रानबाजी दाखयले आनी कितें म्हण तें डेव्हलप न्ही बारीकशें घर बांदली हें डेव्हलप न्ही हें तुवें स्वता घर बांदचेंच बरें कार्य करता तूं ताजे बट तें डेव्हलप म्हणटा जनते खातीर डेव्हलप कितें करचें हें ताणें म्हाका लक्षांत घेवपाचें बेजीक हें बारीक हें तें आमकां पळय हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें दिवपा खातीर झगडपा जाय फॅसिलिटी बरें दिवपा झगडपा जाय आज आमचे अनएम्प्लॉयड भुरगीं कितलो आसा एम्प्लॉयमेंट ना तेजे खातीर झगडपा जाय आज आरोग्याचें हॉस्पिटल आसा सुविधा ना तेजे खातीर झगडपा जाय आज एनवायरमेंट राखपा झगडपा जाय हें कितें पोल्युशन फ्री करपा जाय गार्बेज पळय कशी पडली आसा पळय तेजेर अभ्यास करपा जाय कांयच ना फायर ब्रिगेड 10 किलोमिटर वचपा येवपा 2 रोड ते मेन आहा आनी त्या वाड्याचे ना मेन हायवेसान तो त्या सरावंडींग अशे लोक बरे नासा फायर ब्रिगेड येता वयता ते राती फायर ब्रिगेड खंयच्या टायमार येता त्या लोकांक एक रातीन आनी दिसान जाग रावचें पडटलें कित्याक बरें जाल्ले पेशंट खूब आहा ते गोवोरमेंटान विशय मागयलो कित्याक फायर ब्रिगेड आवाज येता म्हणटकीर आख्खे तो वाड्या वयले लोक रात आनी दीस डिस्टर्ब जाताले ते घालून दुसरें म्हळ्यार फायर ब्रिगेड एक देवाबागा हेमगे आसा कोमरोन समाजाची लायब्ररी एक खाली जाल्ली आहा ती आज आमचे काल उलयला तेमी दिवपाक तयार आहा एनी कंडिशनाचेर चड दिसा खातीर मागीर खंयच्या आमगे लायब्ररी फायर ब्रिगेड हिंगा उरपा जाय नाल्यार लायब्ररी खाली जाल्या तेतूं भितर आमी कोमरोन समाजा कडेन उलयला तेमी दिवपाक तयार आहा